हर घर तिरंगो देशाच्या अमृत महोत्सवा निमतान खांडोळाच्या सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांनी हर घर तिरंगा अभियानाची जागृताय करपा खातीर राष्ट्रीय तिरंगो घेवन मार्सेल गांवांत प्रभात फेरी काढली। हातूंत विद्यार्थ्यांच्या हातांत तिरंगो आनी वोटार भारत माता की जय ही घोषणा आशिल्ली। सुमार 150 विद्यार्थ्यांनी आनी तांच्या शिक्षकांनी हे प्रभात फेरयेंत वांटो घेतलो। भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्धापन दिसा देशभरांत हर घर तिरंगो अमृत महोत्सव घडोवन हाडपाचें काम नेटान सुरू आसा।